साकवाळच्या शिंदोळे वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारात आशिल्ली बांय डिझेलाक लागून दूषित जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। हे घडणुकेक लागून थळाव्यांमदी भयाचे वातावरण निर्माण जाला। थळावो आमदार आंतोन वाझ हांणी पुलीस आनी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ह्या सुवातेर भेट दिवन ताची तपासणी करून दूषिततायेचो अचूक स्त्रोत सोदून काडपा खातीर सुचोवण्यो दिल्यात। एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या। तातूंत साकवाळच्या शिनोळे वाठारात आवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जीच्या लागसर आशिल्ल्या बांयचें उदक डिझेलाक लागून दूषित जाल्या। पॅरिस पाद्री फादर केनेथ टेल्स हाच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या 15 दिसांसावन ह्या वाठारांतल्यान घाण वास येतालो। निमाणे आयतारा ही गजाल आमदार आंतोन वाझ हाच्या नजरेक हाडली। उपरांत आमदार पुलीस आनी संबंधित खात्यांनी थळार संयुक्त तपासणी केली। थळाव्या लोकांनी बांयचे उदक काढून कागदाच्या आधारान तपासले तेन्ना ते उदकाक उजो लागलो। देखून ह्या उदकांत डिझेल आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाले। आमदार आंतोन वाझ हाणें संबंधित अधिकाऱ्यांक ह्या प्रदूषणाचो नेमको उगम सोदून काडपाचो निर्देश दिल्यात। हे घडणुकेक लागून पर्यावरण आनी सुरक्षेच्या मळार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात आनी थळाव्या लोकांनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या। सांकवाडे शिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेची तुमी पयला आसतलें चेची सायडीन ही वेल आसा बांय आसा आनी हाचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें जे कमिटीन आमकां गोंयचे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें थिंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हे आमकां एक्झॅक्ट कितें खबर ना पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझेलाचो असो वास येता जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें जालां काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा तांकां आपयता म्हणून सांगलां आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय। एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना। जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं जी पोंड आसा तेंगा वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा हांगासर सायडीनूय बी मेळपाक शकता ताका लागून हांव ते आतां ऑलरेडी WRD इन्स्पेक्शन करता सायडीन चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा। मार जाली आमकां वास येतालो पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ ताका 4 वर्सां जालीं। एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा खावपाक एकदम बरें। अंदूच्या वर्साक ते जून जावचे आदींच पडोंक लागले केन्ना ताजी फळां पडनासलीं हे उदकान शिंपल्या उपरांत ते पडोंक लागले आनी पिको नासतना बेश्टोच कालर येता खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना सारकें वॉटरी जाला। मागीर हो डिझास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा उदकाकूच उजो पेट्टा म्हणजे तातूंत डिझल आसा। देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच सरकारान फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताची तपासणी करची हुंयतान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो। इन्क्वायर करपाक जाय वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले मोर दॅन 3 मंथ जाले की आमच्या बांयक प्रॉब्लम जाता। कितें प्रॉब्लम जाता डिझेल मेळटा सद्याक आमकां कळोन येता की वराचे लागून डिझेल वाडपा आहा म्हणून पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां ताका लागून ती हिंगसून सोडला आसतलें कळ्ळो काय न्हू। सो बट दीस इज अ सिरियस इश्यू कमिंग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट बट दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इश्यू। हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां कंपन्सेशन दिवचें इगर्जेकूय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बांय आसा स्प्रिंग्स आसा तेजेर नजर दवरून आनी तेजें उदक टेस्ट करून ह्या प्रोग्रामांतल्यान सुटावो करचो। सायडीक घरां आसा तेंचे बांय आसा आनी नाल्ला आसा शेतां आसा सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार।